इंडिया एनर्जी विकाचे जे दुसरे एडिशन आहा ते गोंयान जाता आनी ते 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता आनी 9 फेब्रुवारी पर्यंत हांगसर बेतलान ONGCची जी प्रॉपर्टी आहा थंय ते जावपाचे आहा। तेजे इनॉग्रेशना खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर येतले। ते 6 तारखेक सकाळीं हांगासरलो इंडिया एनर्जी विकाचो इव्हेंटाचें ओपनिंग करून मागीर ते सरकाराचो कार्यक्रम जो मडगांव जावपाचो ते कार्यक्रम अटेंड करपाक वयतले। मोदीचो हांगसर कार्यक्रम असो आसतलो की ते हांगासर येयल्या उपरांत ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंचे थोडे हांगसर डेमॉन्स्ट्रेशन आहा ते डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्या उपरांत ते स्टॉल्स पळयतले। स्टॉल्स पळयल्या उपरांत ऑयल आनी गॅस कंपन्यांचे CEOज जे आहा तेंच्या बरोबर तेंचे रावंड टेबल जावपाचे आहा। तेजे उपरांत ते हांगासरलो कार्यक्रम दनपार पर्यंत सपोज मागीर ते गोंय सरकारच्या मडगांवच्या कार्यक्रमा खातीर हांगसरल्यान भायर सरतले मागीर तेंची थंयच्यानूच ते परत वचपाक वयतले। ह्या इंडिया एनर्जी विकाक हांगासर 120 मायज कंट्रींतल्यान 35,000 मायज ग्लोबल एटेंडीज येवपाचे आहा। 400 सुमार ग्लोबल स्पिकर्स हांगसर आसतले। 4,000 कॉन्फरन्स डेलिगेट आसतले। 80 मायज कॉन्फरन्स सेशन्स हांगसर जातली। 350 मायज कंपनी एक्झिबिटींग कंपनीज हांगसर आनीक एक गजाल हांगसर आमकां आयको येता की हांगा जो ONGCन जो हो तेंची प्रॉपर्टी आहा जी एक्झिबिशन ना खातीर जी डेव्हलप केल्या हांगासर फुडाराक एक्झिबिशन्स चालू दवरपा खातीर वेगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची वा वेगळी प्रायवेट एक्झिबिशन चालू करपा खातीर हो वेन्यू ओपन जातलो। आनी इतलें कळटा की इंडिया एनर्जी वीक जो हांगासर गोंयान फर्स्ट टायम जाता सेकेंड एडिशन ते हांगासर परमनंट वेन्यू म्हणून तेका अनाउन्समेंट जावंक शकता अशें सद्या तरी सुत्रां कडल्यान आयकुपाक येता। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।